तर सगळ्या सोशल एक्टिविस्ट जे आसात तांकां हांव पयलीं धन्यवाद करता. हांव पेडण्याचो एक नागरीक, गोंयचो नागरीक आनी पेडण्याचो रहिवासी सोशल एक्टिविस्ट सूर्यकांत चोडणकर. आज पळोवन गेल्यार कित्येकशीं वर्सां जालीं जी पेडण्यांची दुर्दशा, रस्त्याची जी दुर्दशा जाल्ली आसा, ती फोंडकुलां जी पडलेली आसा, तेतून एक ना एक अपघात घडून कोण तरी एक असो व्यक्ती जी कमयणारी आहा, एक फॅमिली पूर्णपणे कमयणारी व्यक्ती मोडून पडलेली आसा. असे कित्येकशे लोक आसात ज्यांची कंप्लेंट म्हणजे मोडून पडल्या पण कंप्लेंट अशी जाल्ली ना, पण घरा बसलेले असतात. पण ते असे कित्येकशे लोक असतात, तुमकां सरकाराक दाखोवंक सोदता हांव. अरे तुम्ही जरा जागे जाय. कित्याक सांग, गरीब जनतेची जे हाल जाल्ले आसात तुमकां कळना. तुम्ही बऱ्या पॉश पैकी गाडयेन भोंवतात, ते जरा स्कुटरीन थोडीशी जरा त्रास काढा. ज्या प्रमाणे गरीब जनतेक कमरेक वर मार लागता, ज्या प्रमाणे स्कूटर चलयतना जे हात थरथरतात आणि हात थरथरल्या नंतर मुळे येतात, ते तुमकां कळना. तुम्ही AC गाडीन बसतात. खरोखर म्हाका वायट दिसता. ह्या 2-4 दिसान म्हाका इतकी काळजाक लागलेली आसा, दूख जाल्लें आसा. जे म्हाज्या समोर कित्येकशे ॲक्सिडंट जाल्ले आसात, कित्येकशे गरीब जनता जी आसात, म्हणजे एका फॅमिलीत, एका कुटुंबातले एक व्यक्ती असता, कमळ लहान जे गोल गरीब असतात, आई बापूय त्याचं व्होड करतात ताका, आणि त्याच्यानंतर ते मोडून पडटा. त्याची ते वायट दिसता अशी एक प्रकारचो पळयल्या उपरांत. आज जी म्हाज्या बरोबर आसात आणि थोड्या येवचे आसा, हांव सगळ्यांक सांगूंक सोदता, जे पेडणेकार आसात, हांव सोशल एक्टिविस्ट असे सगळे पेडण्यांतलो आसा, पण प्रत्येक पेडणे तालुक्यांत न्हय सगळ्या गोंयभरात जे रस्ते आसात ते भयानक जाल्ले आसात. NH-66 जो महामार्ग आसा, महामार्ग इतको भयानक जाल्लो आसा. आणखी 2-4 वर्सांनी कितको कितें जाय तें सांगूंक जायना. खंय कोसा जाय, कितके अपघात जाय. आतांच अपघात जाल्ले आसात, जे फुटाळे गेल्ले आसात ते सरकाराक दिसना. जे जो आसा मिनिस्टर आसा तो फक्त न्हिदलो आसा, खुर्चेर बसून आसा. पण हांव ताकाय सांगूंक सोदता, ज्या प्रमाणे जे रस्ते आसा अपघात जायत आसात ते जरा लक्ष मारा. कित्याक सांग, लोकांची दुर्दशा जे पळयतात ते आमी पळयता. सोशल एक्टिविस्ट आसात, आमी सत्य समोर हाडटा. तुमकां तिखट लागता आसतलें, पण आमकांय जे सांगपाक बरें दिसना. सदांच उठून सांगता. हांव आनी शंकर पळोवची सदांच हो इश्यू हाडीत आसात. जरा तरी दया करा. म्हाज्या बरोबर आसात जे आतां तुमी गेलेले आहेत. आज रस्त्याचीच न्ही, मूलभूत हक्क गोंयकारांक बरे भशेन मेळना. एक वेळ आमचो आदरणीय मुख्यमंत्री सांगतालो की डेव्हलपमेंट म्हाका शिकोवनाका, रस्त्याक खंयच्याच खड्डे पडचे ना. हो तेंचो व्हायरल जाल्लो स्टेटमेंट. आयज पळयता थंय गोंयान खंय वता थंय तर खड्डे पडलेले आसा. आयज खरें म्हटल्यार आमच्या सूर्यकांत बाबान जो विशय घेतलेलो आसा, तो उपक्रम केल्लो आसा, ताका खरोच आमचो पाठपुरावो आसा. आणि आयज खरें म्हटल्यार आमकां भिकारी करून दवरलेले आसा ह्या गव्हर्मेंटान. डेव्हलपमेंटाच्या नांवार फक्त हे इव्हेंट मॅनेजर इव्हेंट फक्त करता आणि कांयच करिना. लोकांक आणि आमच्या युथांक भुलयता इव्हेंट करून. आयज खरें म्हटल्यार कितलेशे करोडांनी हेंच्यांनी लोन काडून आमकां भिकेक लायिल्ले आसा. आणि ह्या खातीर आमकां आयज खरें म्हटल्यार रस्ते, लायट, उदक हें मेळना. त्या खातीर हांव एका शब्बासकी दिता सूर्यकांत बाबाक की तेणें शेनवार पर्यंत जर जायना जाल्यार तो भीक मागून तो रस्तो सारको करपाचें तेणें उपक्रम केल्लो आसा. त्या खातीर हांव ताका सरकाराच्या वतीन ही कट्टी ताका दिता, कारण तेणें हो उपक्रम फुडें सरपाचो. आणि प्रत्येक एक्टिविस्टाक आनी गोंयकारांक सांगता, जेन्ना जेन्ना तुमकां असले कितें विशय येता तेन्ना कट्टी घेवन भीक मागपाची. आणि त्या खातीर भीक मागता आसतना एक घेवपाचें, तें म्हणजे प्रमोद सरकार के नाम पे दे दो बाबा, दे दो बाबा. सावंत सरकार के नाम पे दे दो बाबा. PWD के नाम पे दे दो बाबा. रस्ते के नाम पे दे दो बाबा. हर विधायक के नाम पे दे दो बाबा. हर मिनिस्टर के नाम पे दे दो बाबा, दे दो बाबा, दे दो बाबा. अशी पाळी म्हटली आमचेर आयिल्ली आसा. आणि त्या खातीर आयज हो उपक्रम, जो मुवमेंट जो आसा तो आमी प्रत्येक गोंयान व्हरतले. पयलीं सुरवात करतले आमचे सूर्यकांत बाबा आमचे हितून शेनवारा जर दिना जाल्यार, आणि त्या खातीर पेडणेसून करतले सुरवात. आणि त्या खातीर 8 जाण जे आमदार गेल्ले आसा, जे देवाक विचारून गेल्ले आसा, ते डेव्हलपमेंटा खातीर गेल्ले आसा.
तेंच्यांनी खरें म्हटल्यार ह्या उपक्रमाक सुद्दां जॉईन जावपाचें, तेंच्यांनी स्वता कट्टी घेवपाची आनी आमच्या वांगडा येवपाचें. कारण गोंयचो जो डेव्हलपमेंट जावंक ना, ज्या सरकारची चूक जावन आसा, 8 जाण गेल्ले डेव्हलपमेंट करपा खातीर, तांकां खरें म्हळ्यार कट्टी दिवन तेंच्यांनी भीक मागपाची आमच्या वांगडा, की बाबा आमकां सरकाराच्या वतीन आमकां भीक घालात, भीक घालात, भीक घालात. आयज योग हें कोत्ता नाल घेवन येयला, हे आमच्या पद्दतीन अशें ना योग नाल घेवन येयला. जे आमचे मिनिस्टर आहात, MLAs आहात, ते केल्लेय इनॉग्रेशन करपाक योग ते बरें करपाक म्हणून एक सिदाफॉल फोडटात थिंगा. तोच आयज हांव येयला. हें आमचें गोंयचें डेव्हलपमेंट जायना, रस्ते आमचे काबार जाल्या. कित्याक मायेच्या म्हयन्यान हांवें 30 वर्सांचो रस्तो हांवें एकल्यान केला, म्हज्या दारान सुटे हायवेक लागून. कितें दूख आहा आनी कितें जाता ती म्हाका खबर आहा. ताका लागून आयज सूर्यकांत बाबान पळय जेन्ना इनिशिएटीव घेतला वो हर गोंयकारांनी घेवपाक जाय. कित्याक लागून आयज सरकार हालीं इव्हेंट मॅनेजमेंट करून हे पयशे आमचे टॅक्स पेयरांचे गांवांचे पयशे व्हरून हे वाटेक लायता. ताका लागून हांव एक नाल घेवन येयला आनी 101 रुपया हांव पयलो म्हजें स्टार्टींग कोत्ता आनी सूर्यकांत बाबाक घालता. आनी हेच हर गोंयकारांनी हे घेवच्यान हो नाल फोडटलो. जो तर गव्हर्मेंट तर स्टार्ट करिना त्या दिसा हो नाल फोडटलो. नमस्कार, तनुज अडवलपालकर. सर्वप्रथम सगळ्या प्रेस बांधवांक ह्या प्रेस कॉन्फरन्साक हांगा आयिल्ल्या बद्दल धन्यवाद. काल जेन्ना आमगेले बाब थोडणकर तांच्यांनी जेन्ना सांगलें की आपूण जर रस्तो जर तो जायना फॉरेस्ट कड्याचो जाल्यार आपूण थंयसर भीक मागूंक बसतलो देवळा कडेन. आनी ताच नंतर हांवें इमिजिएटली सांगलें की सूर्यकांत बाबाक म्हजो सपोर्ट डेफिनेट आसा. आनी कोण ना सुद्दां जाल्यार शेनवारा जर तो शेनवारा पयलीं जर रस्तो जर जायना जाल्यार हांव सूर्यकांत बाबाच्या बरोबर थंयसर हांवूय भीक मागपाक बसतलो. सांगपाचो विशय असो आसा, 2000 सालान भाजपचो नवीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर ताणें फक्त एकूच थारिल्लें की गोंयचे रस्ते बरे जावचे. ताज्या नंतर 2016 आमचे लक्ष्मीकांत बाब मुख्यमंत्री जाले. त्या टायमार नितीन गडकरीन 10,000 कोटी गोवा राज्याक सँक्शन केले फक्त रस्ते बांदपा खातीर. आनी त्या टायमार PWD मिनिस्टर कोण आशिल्लो? सुदीन ढवळीकर. 200 कोटी सुरवातीक तांच्यांनी दिल्ले ज्या जाग्यार एक्सिडंट प्रोन झोन आसा ते पयलीं रेक्टिफाय करा आनी तातूंत करेक्शन करा म्हणून 200 कोटी पयलीं रिलीज केल्ले. हे 10,000 कोटी 2016 रस्ते बरे करपाक दिल्ले. ते पयशे गेले खंय हे सरकाराक विचारपाची गरज आसा. आनी लोकांनी वता थंयसर विचारपाक जाय. कारण तांच्या दारोदारी गांवांनी हायवे सगळे रस्ते पेड्यार जाल्ले आसा. ते 10,000 कोटी गेले खंय इन द नेम ऑफ डिफरंट नॅशनल हायवेज. ताजे नंतर आतां प्रमोद सावंत सरकार आयिल्लो आसा. तुमी मुद्दम पळयात तो जाल्या नंतर आज पर्यंत रस्त्यांची कशी वाटावाट लागिल्ली आसा. हे रस्त्यांचे पयशे खाले काय म्हाका आतां संभ्रम निर्माण आसा आनी सरकाराकूय विचारपाची गरज आसा. आनी हो बीग क्वेश्चन मार्क ऑन इन द सरकाराच्या दारी. पयशे खाले तुमी रस्त्याचे जाल्यार खरें तें सांगा, जाल्यार आमचे रस्ते जे आसा पळय आतां पर्यंत खऱ्या अर्थान बरे जातले आशिल्ले. आनी हांव हेंच सांगता की ह्या रस्त्यामुळे कितले भुरगे दगावले हें सरकाराक खबर आसपाक जाय. 2014 ते 2021 साला पर्यंत आज पर्यंत 10 लाख भुरगे आनी अदर्स एक्सिडंट जाले. 10 लाख ऑलमोस्ट 10,500 एक्सिडंट जाले. सॉरी मिस्टेक. हातूंत तुमी मुद्दम पळया मेजॉरिटी जे भुरगे आसा पळय ते हाथरुणार पडिल्ले आसा. काही लोक मेले ते लोकांक दिश्टी पडटा. पण जे हाथरुणार पडून थंयसर ऑलमोस्ट मेल्ल्या स्थितीन आसा ताका जबाबदार कोण? जाल्यार गोंयचो सरकार. म्हाका दिसता सरकारान हाजेर आमचे पयशे खंय गेले आमी विचारता आनी हे अशें हाज्या परत एक्सिडंट जावचे न्ही रस्त्यार. आनी गोंयचो जो पयसो आसा ताजो वापर वेवस्थीत जावचो. आनी परत एकदां सांगता, सूर्यकांत बाबान जो इनिशिएटीव घेतिल्लो आसा त्या इनिशिएटिव्साक म्हजो पूर्णतया सपोर्ट आसा. जर रस्तो जर शेनवार पर्यंत जायना जाल्यार तांच्या बरोबर हांवूय भीक मागपाक बसतलो आनी सांगतलो की सरकार भिकारी म्हणून. धन्यवाद.